तो असिस्टंट इंजिनियर असतो PW. कंडिशन शाळेचे खरंच बरोबर. आता क्वेश्चन उरल्यात दोन. एक तर ती रिपेअर करपाची आणि दुसरी नाल्यार ती डिमॉलिश करून दुसरी बांधपाची. सो तेन्ना हांव जेन्ना फर्स्ट विजीट केली तेन्ना रिपेअर करपाक आमी फायल केली. ऑलरेडी म्हजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा जे गव्हर्मेंटान 9 लाख सम अमावंट हें केला, इशू केला आनी तेतून नंतर रिपेअर करूं येता. पूण प्रॉब्लम कितें आसा, आमी एक NDT टेस्ट करपाक लायली, नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट. सो रिपोर्ट येवंक जाय, म्हाका फुडल्या 5 दिसांनी गावतलो. आता तो जर रिपोर्ट येईल की बाबा ही शाळा डिमॉलिश करून दुसरी बांदची जाल्यार रिपेअर करून आनी दॅर इज नो पॉयंट. सो त्या रिपोर्टाक आमी रावला. वन्स तो रिपोर्ट येयलो, जर ती डिमॉलिश करची जाल्यार आमकां परत वी हॅव टू गो वीथ डिफरंट एस्टिमेट आनी बिल्डींग बांदची पडटली. जर तशीच दवरुपाची जाल्यार आमी रिपेअराक वी वील गो व्हेरी सून. मीन टायम तांकां आमी सांगलें तुमीच आमकां प्रोवायड करा नाल्यार सजेस्ट करा. भुरग्यांक 70 भुरगीं आसा शाळेंत, खंय भुरगीं शिफ्ट करपाची. अटेंडन्सूय बरी आहा. अटेंडन्स 70 आसा. सो त्यामुळे दोग जाण म्हणजे फुडें सरला त्याच वाड्यार की आपले घर ते आमकां स्कुलाक दिवपाक तयार आसा. सो CMA कडेन सगळें अपडेट केल्लें आसा. काल हांव वचून परत दनपारां CMA कडेन येवन सगळो इशू उलयल्लो आसा. पळय धरणे ते म्हणजे आंदोलन केलें म्हणून काम जातलें अशें ना. सर्टन प्रोसिजर्स आसता वीच वी नीड टू फॉलो. आय डू एग्री. आमच्या कडेन कशें आसता, गव्हर्मेंटान जेन्ना फायल येता तेन्ना स्लो प्रोसेस जाता. म्हणून हांव त्या असेंब्लीन इशू केल्लो आनी ते हांव क्लियर कट सांगलेलें. थंयसर क्लियर कट कशें आशिल्लें तेन्ना असिस्टंट इंजिनियर ते फायलीचेर 2 वर्सां पयलीं ती बिल्डींग बांदपाची म्हणून थरयली. आनी वयर जेन्ना EE कडेन गेली तेन्ना तांणी कितें केलें, आय एम ओपनली सांगता, तांणी कितें सांगलें ती रिपेअरच करची म्हणून केली. सो दॅट मिन्स कितें आसा, तो EE ते AEन कितें जें घातलेलें ही वॉज नॉट कंप्लायींग. आयदर यू शूड गो ऑन ग्राउंड एंड सी और यू शूड एग्री वॉट इज EE इज सेईंग. म्हणून ही फायल ती डिले जाली. पूण ह्या कन्फ्युजना खातीर लोकांक प्रोटेस्ट करचो पडलो ना, कित्याक सरकाराचें क्लियर कितें तें कांयच ना. सरकारान क्लियर स्टँड केला. फायल जर आमी पळय खंयची बिल्डींग डिमॉलिश गव्हर्मेंट जस्ट करूं शकना. गव्हर्मेंटाक कितें तरी ब्लॅक एंड व्हायट जाय, नाल्यार लोक म्हणटले फाल्यां बेश्टी बरी बिल्डींग जस्ट डिमॉलिश केली खंयच्या तरी वेस्टेज येवन आसता. सो ते NDT टेस्ट रिपोर्ट येवपाक